की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 450 वर्सां पोर्तुगेज जे डिक्टेटरशीप आशिल्ली ताजे कडच्यान आमकां मुक्ती मेळ्ळी आनी ताजे मागीर गोंयांत प्रगती जावची, गोंयांत सगळ्या समाजाक न्याय मेळचो म्हणून खूब सरकार आयले आनी त्या सरकारांनी एका सरकारान कितें जालें कितें केलें तातूंत एक आमी अशें स्टेजीचेर पावले जंय आज एक डावट येता की गोंयची एक आयडेंटिटी गोंयकारपण म्हणून जें आसा ते कितले मेळून उरतले कितें गोंयचे भुरगे गोंयांत काम करून रावतले काय गोंय सोडून वतले हे सगळे प्रश्न आज उपरासतात। इतल्या खातीर कित्याक आमी मुक्ती जी घेतली ही मुक्ती एक डिक्टेटरशिपींतल्यान मुक्ती आमकां मेळ्ळी आनी मुक्ती कित्याक मेळ्ळी आनी मुक्ती खातीर आमी झगडले कित्याक स्वातंत्र्य सैनिकान सॅक्रिफायस केल्यो त्यो कित्या खातीर केल्यो ते केल्यो की गोंय म्हणटा तें अशें फुडें वचचें जंय सगळे समाजाक सगळे धर्माक न्याय मेळचो आनी मेरीट म्हणटा ताका रिस्पेक्ट आसचो। आज गोंयांत आमकां दिश्टी पडटा की कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणून जाता म्हळ्यार मेरिटाक व्हरतना जो मनीस पयशे दिता ताका नोकरी मेळटा, जो मनीस बरो शिकता फर्स्ट येता डिस्टिंक्शन घेता तो ते एग्जामीक फेल जाता। आमी कितलेच ना एसेंब्लीन काडला आनी तुमी पळयलें आसतलें की एक PSIचो कॅन्डिडेट कॉन्स्टेबल म्हणून फेल जाता आनी PSI म्हणून पास जाता। कॉन्स्टेबलाक तो 35 मार्क ताका मेळना पूण PSIक ताका 98 मार्क्स मेळटा 100 आनी तो पास जाता। हें कितें काय आनी हें जर उरलें जाल्यार आज ती भुरगीं तुमी एक तांकां बरें कल्चर बरे व्हॅल्यूज दिवपा खातीर आवय बापूय इतलो सॅक्रिफायस करता, अभ्यास तकलेन तांचे घालपाक तांकां व्हॅल्यूज बरे दिवपाक आनी एज्युकेशन बरें मेळपाक। आमी आमचो प्रदेश एज्युकेशन पॅरामिटर्सान सामको हाय आहा पूण एज्युकेशन पॅरामिटर्सान हाय आसून अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू सगळ्यांत व्हडलो आहा। लक्षद्वीपाच्या मागीर रुरल अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा हायेस्ट गोंयांत आहा। इट इज ट्रिपल द नॅशनल एवरेज इतली आमची स्टेट आहा। आयचो पेपर जर तुमी वाचलो जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें की अमिताभ कांत म्हणून जो नीती आयोगाचो चेअरमॅन आशिल्लो तो आतां शेर्पा म्हणून जाला प्रधानमंत्र्याचो शेर्पा। ताणें आमच्या सरकाराक क्रिटिसायज केला की येदो व्हडलो अनएम्प्लॉयमेंट आसूंकूच शकना म्हणून कितें तरी चुकता तुमगे। सो सरकार कित्या खातीर आसा एकट्यान हांव भाशण आयकतालो तो म्हणटालो पुर्तुगेजाच्या तेंपान एक रेजिडोर म्हणून आसतालो तो एक रेजिडोर चलयतालो। आतां आमी इतले कावन्सिलर जाल्या इतले आमदार जाल्या जिल्हा परिशदी जाल्या इतले गव्हर्नमेंट सर्वंटांक नोकऱ्यो लायल्या पूण सर्वसामान्याक न्याय मेळना आनी मेरीट म्हणटा ताका रिस्पेक्ट ना गोंयांत। जंय मेरिटाक रिस्पेक्ट ना तो समाज केन्नाच फुडें वचूंक शकना आनी त्या समाजान बारीक भुरगो आनी जो बरो शिकता तो भुरग्याक स्थान ना तो गोंय सोडून वतलो। तर हे गोंयचे मुक्ती दिसा आमी आमच्या भुरग्यांक कितें मेसेज दिता आयचे दिसाक लेस दॅन 45 years ऑफ एज 55% गोंयची जनता इज लेस दॅन 45 years ऑफ एज। सो वी आर अ यंग स्टेट where unemployment is highest and education is also highest. So where will the educated person go and why is this unemployment being caused? हाजेर विचार करूंक जाय आनी ताजे खातीर जे कितें पेपरार येता पेपर म्हणटा ते वाचपाचें कमी करा। गो इनटू ऑल्टरनेट मिडिया पेपर सगळे पेपरांचे बॉल्सांक पयशे घाल्या। सरकार पयलीं पुर्तुगेजाच्या तेंपान 6000 हें करतालो पेपरान कितें येवप ते तो डिसायड करतालो तीच परिस्थिती आज आसा। आज एक मॅडम म्हणटा ती नोकऱ्यो विकता ती मॅडमीचें नांव नोकऱ्यो विकता म्हणून सामकें जग जाहीर आहा पूण मॅडमीक इन्व्हेस्टिगेशनाक कोण आपयना। इन्व्हेस्टिगेशनाक कोणाक आपयतात जो कोण कंप्लेंट दिता की आपल्या कडच्यान पयशे घेतले ही नोकरी दिवपाक म्हणून एक RTI घाल्ली आहा तातूंत 46 नांवां आहा
नावां आसा नंबर आसा आनी कितले पयशे घेतलेले आहा ते मनशाक कोण इन्व्हेस्टिगेशन आपयत ना पुलीस आनी पुलीस ताका सर्टिफिकेट दिता की नो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स नो पॉलिटिकल रोल इन द जॉब स्कॅम हे कशें जावंक शकता आनी कितें म्हणून आमी आतां एज्युकेटेड नागरीक हे आयकून घेवपाचें सो हाजे खातीर गरज कितें जाता आज मुक्ती दिसा आमी म्हाका दिसता एक संकल्प करूंक जाय की असले डाकू जे चलयतात गोंय जे नोकऱ्यो विकतात जे मेरिटाक रिस्पेक्ट दिनात त्या लोकांक तुमच्यान आमकां मुक्ती बेगींतल्या बेगीन मेळूंक जाय आनी सगळ्यांचो एकवट जावंक जाय त्या खातीर आमी फक्त एक जाता आमच्या धर्मा खातीर आमच्या जाती खातीर आमच्या समाजा खातीर ते न्ही आमी एक जावंक जाय असले डाकू कडच्यान मुक्ती मेळपाक जाय आनी जर पळयना जाल्यार तुमची ही जी भुरगीं आज आतां छत्रपती शिवाजी जातलो कितें जावन आमकां जे आमकां हे दाखयतले परफॉर्मन्स करतली आमचो फुडार गोंयांत ना आमकां सोडूनच वचचें पडटलें खूब जाण पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन पयस वतात कित्याक वतात कित्याक गोंयच्या सरकारान हांगा एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी केल्यो ना कित्याक वतात कित्याक बंद जालें कित्याक जे IT म्हणटा सेक्टर आयलो जो पुण्याक गेलो बेंगलोराक आयलो हैदराबादाक जालो तो गोंयांत सगळ्यांत चड फुडें वचूंक जाय आशिल्लो हांगा आमची कॉस्मोपॉलिटन आउटलूक आहा लँग्वेज इंग्लीश लँग्वेजीची नॉलेज चड आसा पूण आमचो सरकार तें करूंक वचना आमचो सरकार सेकंड होम्स करपा खातीर दिल्ली वाल्यान थंयचें पोल्युशन सोडून घेवन हांगा येवन घरां बांदूं म्हणटा आनी ताचे खातीर जमनीचो रेट वाडयता म्हणजे कितें तें सर्कल रेट आहा ती वाडयता ती सर्कल रेट वाडोवन कितें जावपाचें आहा हांव पयर इटलीक गेल्लो एक गांवांत गेलो त्या गांवांत जाणटी मनीस फक्त जाणटेच मनीस आहा लोक भुरगे म्हणटा ते दिश्टीच पडना हांवें तांकां विचारलें कितें प्रॉब्लेम काय म्हणून ते म्हणटा भुरगे सगळे अमेरिकेक गेले ही स्थिती जावंक शकता आनी जेन्ना जाणटे जातले तेन्ना म्हाका 100% ती स्थिती दिसता की सगळे जाणट्यांचोच हे जातलो एक रिटायरमेंट होम जातलें गोंय आनी हे रिटायरमेंट होमान हे जे आज लूट मारतात ते रावचे ना ते आपले साठली कुठली कोण खंय तरी वतले सो तांचे विरुद्धान आमी सगळ्यांनी एक जावंक जाय आनी तांकां घरां धाडूंक जाय देवा कडेन मागूंक जाय की बरे लोक गोंय चलोवचे जंय भुरग्यांक मेरिटाक रिस्पेक्ट आसचो भुरग्यांक शिकप कित्याक तें बरें जर ताका नोकरी बरी मेळना जाल्यार आनी नोकरी मेळटा तो थर्ड क्लास मनशाक नोकरी मेळटा आनी बरो मनीस जर फेल जाता जाल्यार कसलो न्याय आनी कसलो सिस्टम हाजेर तुमी विचार करूंक जाय आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक पिपल्स रिव्होल्युशन म्हणटा तें जावंक जाय असले करप्ट मनशाक काडपाक हे आज जर आमी संकल्प केलो जाल्यार फुडे पिळगेक गोंय गोंयकारां खातीर आसतलें नाजाल्यार गोंय गेलें गोंयांत कोण आसतलो हाची गॅरंटी ना आमी जेन्ना जाणटे जातले तेन्ना गोंयांत गोंयकार दिसचो ना ही खात्री तुमी दवरात आनी ही खात्री आसतना मातसो भंय दिसूंक जाय हे जे आमी प्रायड नॅशनल प्रायड पॅट्रियोटिझम हे सगळें जेन्ना करतात तेन्ना एकूय आनी अवेरनेस आमचे भितर जाय वॉट इज द ग्रावंड रियलिटी अशी आसा की गोंयांत गोंयकार कमी जावंक लागला आनी गोंयकारांक गोंयच्या भुरग्यांक फुडार बरो ना कित्याक हांगा करप्ट सरकार आसा जो नोकऱ्यो विकता अशें केन्नाच जावंक ना तें आमकां आज दिश्टी पडटा आनी तो मागीर डायवर्ट करपा खातीर नवे नवे इश्यूज हाडटात हांगा चोर जे जमनीचेर लूट मारतात तांकां हॉस्पिटलांतल्यान चॅकआउट करतात जेलांतल्यान तुमी पळयला व्हिडिओ तो कितें ते जेल ब्रेक न्ही तो सुशेगाद बटन ऑफ करता तो सुशेगाद वता इज चॅकिंग आउट फ्रॉम अ हॉटेल हांव न्हू खंयचीच जेवणात अशी बेडां बी आसतात न्ही पूण ती फेसिलिटी आमचो मुखेलमंत्री दिता हेचो आनी हो सरकार आमचो आनी आमकां सांगतात आमी हिंदू एक जावचे तें जावचें हिंदू बिंदू आमकां कांय पडूंक ना तो मुसलमान न्हय गेलो तो आमचो पार्टनर सो चोरपाक आमकां सगळे पार्टनर तसले जाय आसता सो चोरांचे राज्य बच्चे म्हणून आमी देवा कडेन मागया आनी एकवटान आमी करून हे पावचे ताजे पयलीं तुमचो एक बरो म्हणल्यार एक सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन म्हणटा ती गरजेची प्रोएक्टीव सिटीजनरी म्हणटा ती गरजेची आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात आमी लोकांक विचारून डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणून करतात डेव्हलपमेंट जाता ताका एक एस्थेटीक व्यू आसता आमी एक तें सर्कल केलां तुमी सगळ्यांनी पळयलां जाल्यार नकळो दामबाब सर्कल म्हणून श्री दामोदर सर्कल अशें एक जागो डेव्हलप केला जो आमच्या देशान खंय ना
लायट इन्स्टॉलेशन जे केन्नाच खंय दिश्टी पडूंक ना ते आमी केल्लें आहा. तुमच्या सगळ्याचे आदारान आनी दाम बाबाच्या कृपेन आमी सगळीं फुडें वचची आनी वतना आमकां मेरीट म्हणटा ताका रेस्पेक्ट आमच्या प्रदेशान आसपा खातीर असो एक सिस्टम जावचो हे हांव देवा कडेन मागता. लोकांक पयलो खुबदां आतां तुमकां वाद आयला आसतलो सदांच येवन कितें कितें सांगता आनी सदांच तोच मनीस आसता म्हणून हांव मंदाराक सांगता आतां म्हणलें मातसो चेंज कर आनी कोणाकूय हाड तांकां मोव वाद येतलो आनी इलेक्शन जालें पावता मोव वाद येवंक लागतलो. सो ते वाद येवपाक न्ही म्हणून हांव तुमकां नॉर्मली सांगता ते कितें विचार करपा खातीर सांगता. सदांच सगळें बरें स्वातंत्र्य सैनिकांक नमन करचें आमचे हांवूय ते फॅमिलींतल्यान येता ते सगळें नॉर्मल स्पीच. आयची परिस्थिती कितें आहा आनी आज लोकांक कितें जाय हें जर आमी चिंतना आनी आमी जर आमचे फुडले पिळगे खातीर चिंतना जाल्यार आमी अन्याय करता ह्या पिळगेचो आनी आमी अन्याय करता आमच्या मतदाराचो हे आमी तकलेन दवरूंक जाय. आनी ते हांव याद करता केन्ना केन्ना ट्रूथ इज बिटर पूण हें बिटर ट्रूथ एज टू बी एक्सेप्टेड एज बिफोर आनी तें करपा खातीर हांव तुमी म्हाका चान्स दिला पूण देव बरें करूं दिता. परते एकदां गोंयचे मुक्ती दिसाचे सगळ्यांक परते दिता. देव बरें करूं.